जेसू बोऱ्या गोळ्या, जेसू स्वादीक पोळ्या, सर्गी ताळ तूं देवलो, सोदू म्हाका आयलो, पळे हांव ती शेळी, तुका सुकोवन गेली, तुजे पड म्हाका पयस करूंक नाका, पळे हांव ती शेळी, तुका सुकोवन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयस सरूंक नाका. जेसू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका, कोंडा वाडली पिसाय व्हड आदारली, पाटी म्हाका आपय, गाया तुज्या लिपय, नानो पवित्र रक्तान दवर सदा काळजान, पाटी म्हाका आपय, गाया तुज्या लिपय, नानो पवित्र रक्तान दवर सदा काळजान. जेसू सुंदरा बोधुलो बरपरा, सूर्या प्रास्परसडी मोवा प्रासरची, मोक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका कृपे, जातच हें पोय कापाक ससा सुखी सरका, मोक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका कृपे, जातच हें पोय कापाक ससा सुखी सरका. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेसू तूं बरो गवळी, तुझ्या शेळयांक सो तूं मोग करताय, तुझ्या शेळयांची तूं जतन घेताय, तुझ्या शेळयांक तूं दर्शन दिताय आणि तेंचं दर्शन तुझ्या शेळयांक दिवच्या खातीर या भोव पवित्र साक्रामेंतांत या घडये तूं खरोच आजार आसाय. आमी तुज्यो शेळयो तुजे मुखार सरपडल्या, आमच्या बऱ्या गवळ्याक तुका मान करूंक आमी हांगासर आयल्या, तुज्या सांगाता थोडो वेळ करसूंच्याक आमी आयल्या, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नामान करता, तुका आमी स्तुती गायता, तुका आमी अर्गा वगळाप दिता, तुजें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी नियालता. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचे संगीत राव या आराधना वेळार
तुझो मोग साकूंक आमकां दी तुझ्या बेसावांनी आमकां बर आमची पातकां तूं बक्षी आनी तुजो परसळ आमचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर हांगासर जमलेल्या हर एका भाव भयणीचेर तूं फांकय त्या परसळांत आमी परसळी जावंक आमकां कृपा दी सोम्या जेजू बऱ्या गवळ्या जशें तूं शेडया संगात रावताय तशें या आराधना वेळार आमचे संगता तूं राव आमचे संगता तूं राव तुज्या मोगान आमकां बर तुज्या सांगतपणान आमकां बर आनी त्या मरी फात तुजी सखत आमी अनुभव करूंक आमकां कृपा दी सोम्या प्रत्येक जावं जेजू बऱ्या गवळ्या या आराधना वेळार हांगासर जमलेल्या या सर्व भाव भयणीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता या मलगड्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता हांगासर आसल्या मात्र न्ही तांची कुटुंबां तुज्या पांयांतळ समर्पण करता विविध माध्यमां मारीफात या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांक तांच्या कुटुंबाक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता जेजू बऱ्या गवळ्या तुजी गवळ्याची जतन तांकां लाभय तुजी खाकूल तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत वाळोवन दी आनी त्या मारीफात तूं खरो आनी बरो गवळी म्हणलो तो अनुभव सोडूंक तांकां कृपा दी सोम्या सोम्या तुका जावं आराधन आनी नामान सोम्या तुका जावं होगळाप आनी महिमा सोम्या तुका जावं स्तुती आतां आनी सदा सर्वदा आमेन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमी गायली ती उतरां जेजू बरो गवळी आमी ताच्यो शेळयो आनी त्या देखून ताका म्हळें तूं सर्व सुंदरा परजळीत सुर्या परी तूं आमची पातकां सक्कड तूं बक्षिताय आमकां नितळ करताय मोगाल भवन आनी बहिणीनो जुवांव सोवांचेल अध्याय 3 वाक्य 16 हेंच आमकां म्हणटात देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो आमची झरती करूंक न्ही आमकां कांटाळूंक न्ही आमकां बगसूंक आमकां मोग दिवंक आनी त्या मारीफात आमची जतन करूंक आमची सोडवण करूंक आमकां बाचावी जोड दिवच्याक मोगाल भवन आनी बहिणीनो तोच जेजू बरो गवळी ह्या घडये ताच्या बऱ्या गवळ्याचें दर्शन आमकां ह्या साक्रामेंता मारीफात तो करोस दिवन आसा मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमी हर एकली पातकी ह्या सोम्या मुखार आमी आसाव ह्या सोम्या सांगाता थोडो वेळ करसूंच्याक आमी आसाव मोगाचेनो आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी जेजून तो म्हळां हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्ही हांव आयलां पातक्यां खातीर आमी अस्कत आमी पातकी आमी ताचे मुखार येताना ताचे संग लागीं येता आसतना तो आमचे सांगाता रावता आमचे लागीं उलयता आमकां धुवन नितळ करता आमची पातकां तो बक्षिता थोडे दीस आदीं एक मलगडी स्त्री जिवितांत एक सोरपणान जियोन आसा आनी जिवितांत डिप्रेशनाक इल्लीशी गेल्या आनी तिका आपणे फाटले जिवितांत केल्ल्यो थोड्यो चुकी त्यो मोती घेतात आनी एकच हर एक पटी दिंबयेर पडोवन मागचें आनी मागचें म्हाका बक्षी आनी म्हाका बक्षी आनी एक तिच्या मदीं जेजू म्हाका बक्षिता की हांवें म्हज्या भुरग्यांक मारल्लें हांवें म्हज्या इस्कॉलान भुरग्यांक मारलें जेजू म्हाका बक्षिता की इतले दिंबयेर पडोवन मागोवन पांयच्या गांठींची कात समेत गेल्या तितून मसोर हांवें तिका धैर्य दिवन म्हणलें सांगून जेजू बक्षिता जेजू तुजो मोग करता ताचे लागीं आयिल्ल्या कोणायकी पाटीन धाडिना तूं भिये नाका ताचेर पातीन दवर तुवें कांय सूख करूं नाय तो जेजू बक्षिता तुजे सांगाता तो आसा धैर्य खान घे मोगाल भवन आनी बहिणीनो लुकाचो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 तावन जेजू आनी जाक्यो एक पातकी मनीस लोक ताका केंतलो आनी लोकां तावन तो लिपोवन रावतलो एक पातकी मनीस आनी त्या देखून जेजूक पळोवची आशा लागली आनी त्या रुमडीच्या रुखाक तो सोडलो आनी जेजू तेनेच्यान पाशार जाताना आपणाची दिश्ट जेजूचेर आनी जेजूची दिश्ट आपणाचेर पडात गी म्हणून आनी जेजू ताका पळयता आनी कितें म्हणालो
जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. जेजून तूं पातकी इतली पातकां गेलाय तितली पातकां गेलाय तूं नाच जाताय. जेजून म्हणोना. जेजून म्हणली उतरां जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक रावंक जाय. आनी जाकेवाच्या जिवितांत ताजें जिविताचें परिवर्तन हाडूंक तितलेंत पावलें. ताजें जिवीत नवें जालें. एक नवो मनीस जावंक पावलो. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकान आमी वाचता सावलो दग दितलो क्रिस्तांवांक कश्टितलो आनी त्या दामस्काच्या वाटेर जेजू भेटलोलो. जेजून कित्याक अशें करताय तूं नाच जातलोय तूं मरतलोय तशें जालें ना. जेजून म्हळें सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. जेजूक दग दिले न्ही क्रिस्तांवांक दग दितलो पूण जेजू म्हणटा कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. आनी तेंत उतरां सावलाच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकली मोगाच्यान. प्रद्वारांत आतां सांपडलेली स्त्री सक्कड पातोर मारूंक राखोन रावुल्ले पातकी म्हणून वलायिल्ले पूण जेजू एक उतार उलयना. आनी जेजून सांगलें तुमचे पैकी पाताक करिनातलो आसा पयलो पातो मारून दी मागीर उरली. आनी एक एकलो पळोवन धांवले. आनी जेजू निमाण कितें म्हणलो हांव ही पातोर मारिना. स्त्री हांव ही पातो मारिना पाता करिनाका वोस आनी मुखार पाता करिनाका. मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजू तावन वालची काकोलत जेजू तावन वालचो मोग जेजू तावन वालचें बोक्साने मोगाचें न्हू तेत जेजू मुखार आमी आसा. जावं आमी अस्कत जावं आमी पातकी आमचें थंय उणेपण आसा पूण तो आमचें बोळ तो आमची सखत तो ना आमच्या जिवितांत कितेंच साध्य ना मोगाचें न्हू. आमकां हर एक लागीं बळवून करचें ताणें ताच्या सक्तेन आनी ताच्या कृपेन आनी त्या देखून आमी हर एक पटी ताच्या पांया तळा लागीं येवचें ताचे समकार आमी सरपडचें ताचे लागीं मागचें आमी मोगाचें न्हू. तर एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. एक घडी आमी दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमी उदारे दवरया. आमी किरकोळ आमी कितेंच न्हय आमी कितेंच न्हय. मुरयेन तेंत म्हणलें तेच्या स्तुती गायन किरकोळ चारांदशीचेर ताणें दायल दिश्ट घाली. किरकोळ चारांदशीचेर आमी केन्ना खालते जाता हांव कितेंच न्हय हांव किरकोळ रचना तुजी. हांव एक पातकी म्हूण वळखताना आमचेर ताची काकोलतेची दिश्ट मोगाची नदर पडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी बोक्सांनी म्हज्या आनी तुज्या जिविताक त्या सुमयांत हांव वाळटा. तेत सुमया मुखार आमी आसा. आमकां ताच्या पांयान आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आनी आमच्या काळजांत धांवन आमी इतलेंच म्हणया जेजू म्हजी काकूत कर. जेजू म्हाका पाव तितलेंत ताची काकोलत ताणें आमकां पावल्यार पुरो मोगाचें न्हू. दुसऱ्यांनी न्ही दुसऱ्यांक कितेंच नाका. तेन्ना आमी तितलेंत मागया जेजू म्हजी काकोलत कर. जेजू म्हजी काकोलत कर. आमी तितलेंत मागया मोगाचें न्हू ते जेजू कडेन. जेजू म्हजी काकोलत कर. आमकां ताच्या मुखार आमी दवरया खाली करया. ते जेजू मुखार आमी आसा. ते जेजू सांगात आमी आसा. तो खरो आनी नीज ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये आजार आसा. म्हाका आनी तुका पळयता. म्हाका आनी तुका म्हज्या नांवान आमच्या नांवान वळखता. त्या सुमया मुखार आमी आसा. त्या सुमया मुखार आमी आसा. आमच्या जिविताची हर एक संगती कळीत आसच्या त्या धनिया मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा भयणी. तेन्ना आमी तितलेंच म्हणया कालतेपणान जेजू म्हजी काकूत कर. जेजू म्हाका पाव. तुझ सर्वस्व तुझ पदवेदार तुझ महिमेवंत तुझ सोडवणदार तुझ सर्वस्व म्हज्या जिविताचें. जेजू म्हजी काकूत कर. जेजू म्हाका पाव. तुजी दया तुजी काकूत म्हाका जाय. सुमया म्हजी काकूत कर. जेजू म्हजी काकूत कर. आमकां ताच्या पांयान आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू.
तर त्याच जेजूक आमची काकूळट करच्या आमची बिरमोत पावच्या आमचो मोग करच्या ते जेजूक आराधन करून गावया गीत आराधन स्तुती हांव करतां तुका. Hallelujah, 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 आराधन स्तुती हांव करता तुका सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तुंब सगळ्या काळजां मोनान आत्म्यान गायता आराधन स्तुती हांव करता तुका सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां तुंब सगळ्या काळजां मोनान आत्म्यान गायता Hallelujah, 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 hallelujah. जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत जावन ये अनकरनास करूंक ओसवाड जावन ये धैर्य दिवच्या आत्म्या बिरान पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत जावन ये अनकरनास करूंक ओसवाड जावन ये धैर्य दिवच्या आत्म्या बिरान पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां Hallelujah, 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 सैमोनान द्वेष आसा बोगसूंक शिकय पातकांच्या ओडण्या सो पांभय उज्यांच्यो जिबो आज आमचेर फांकय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय सैमोनान द्वेष आसा बोगसूंक शिकय पातकांच्या ओडण्या सो तापय उज्यांचो जिबो आज आमचेर पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचेर तुटय Hallelujah, 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 hallelujah.
We glorify your name, Lord Jesus. You are the mighty Lord and God. We thank you, Lord Jesus. We praise you for your mighty deeds. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. Boglam tuka sumya Jesus, महिमा तुका sumya Jesus, स्तुति तुका sumya Jesus, नाम तुका sumya Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो मत्ते वसवांचेल अध्याय 18 वाक्य 15 अशें म्हणटा तुजो भाव सूख करी जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. आईक आतां तुवें ताका पाटी हाडलोय ताका बरो केलो म्हणून जालें. आयकना जाल्यार दोग वा तेगांक आंगान घेवन वचून ताका समजोवंक प्रयत्न कर. आनी निमाणें म्हणटा तांकांय आयकना जाल्यार पवित्र सभेच्या वडिलांक कळोवचें बरें. म्हणजे एक भाव एक भयण कितेंय सूख करी जाल्यार तांची सूख आमी गुटान वचून तिदून तांकां बरें करूंक बरें जावंक आमी एक प्रेरण जायचे न्हय. तांचे विशांत पब्लीक सकडा मुखार सकडा कडेन सांगून तांचें नांव पाड करचें तांचें मर्याद करचें हें करूं नजो, हें घडोवन नजो. बदलाक तांकां वैयक्तीक तरान बरें जावंक बरें करूंक आमी पेसाडी जाय. ही आमची जबाबदारी म्हणलें हें वाक्य आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. थोडे दीस आदीं म्हाका उडास आसा एक तरणाटे मोकर नासात पूण ह्या चलयेन थोडी सूख केल्या जावंक रावूं ना. मस्त कडेन कामाक आसलें केल्या कोरोना आवूं ना. पूण वो तरणाटो गेल्ल्या कडेन वचून ह्या चलये विशांत नाका जाल्लें पुरो सांगून ताची मर्याद करची त्या कामांतलें काडोवचें. हर एक कडेन गेल्ल्या कडेन थंयच ताचे विशयान नांव पाड करचें. हर एकल्याक सांगून दिवचें. हर एकल्या ताणें खबर करची. हेंच कर. हर एका गेल्ल्या कडेन देखून आमी ताका विचारलें ताचे कडेन वैयक्तीक तरान उलयतना ओ मोगी कितेंय सोडून आसा भोगसूंक जाय सारकें करूंक जाय आनी तें तुजें कर्तव्य. अशें गेल्ल्या हर एकल्याडे वचून नांव पाड केलें जाल्यार कोणाची मर्याद वेता. ताणें कशें तोंड दाखोवचें ताणें कशें जियोवचें हें तुवें करचें सारकें गी. मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आयच्या दिसाचो वांजेल तेंच आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तुजो भाव सूख करी जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान दाखोवन दी आनी ताका सारक्या वाटेक हाडूंक तुवें प्रयत्न करी जाय म्हणलें आमकां सांगूंक प्रयत्न करता. थोड्यो फावटी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांवें कदाळय म्हणचें काजाराच्या शिबिरा वेळार गोवाक बायलेची पाड दिसता. बायलेक गोवाची पाड दिसता. आमची पाड आमकां दिसना. म्हणजे म्हाका म्हज्यो सुखी कळनान हांवें म्हजें थंय उणेपण आमी पळयना पूण आनी एकल्या थंय कितें उणेपण आसा आनी एकल्या थंय कितें सूख आसा आनी एकल्या थंय सोडून कितें आसा तें आमी पळोवचें आनी तें व्हडलें करचें. पूण आमचे भितर आमचे थंय थोडे बडी मस्त अवगूण उणेपण आसता तें सारकें करूंक आमी मस्त बडी सुकोवन पडटा. पूण आमी हेरांक सारकें करूंक हेरांचें जिवीत बदलूंक आमी प्रयत्न करचें हें आमच्या जिवितांत करता. आनी त्या देखून तूं जेजून पवित्र पुस्तकान कितें म्हणलें तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें आडें काडच्या किसर काडच्या पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काडूंक प्रयत्न कर. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसलें किसर काडूंक वयच्या पयलें तुज्याच जिवितांत आसलें तें आडें काडूंक प्रयत्न करचें म्हणली ती उतरां सुमयाची जावन आसात. मोगाल भावन आनी भयणीनो त्या देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालचें. त्या देखून आमी करचीं आराधना आमची मागण्या जमती जावंक पुरो रितीरो जावंक पुरो मस्तबोडी आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक आनी एकल्याक सारको करूंक आनी एकल्याक बरें करचूंक न्हय पूण म्हज्या जिविताचेर नदर घालूंक आमच्या जिवितांत कितें सारकें जायचें कितें बरेंपण जायचें तें पळोवंक एक आमकां आपोवणें जावन आसा. मोगाचें न्हू आमी पळयता दावीद
पोरण्या सोल्ल्यांत कीर्तनांत कीर्तन 51 आनी हें कीर्तन दाविदान ताचें पाताक रडचें ताचें उणेपण रडचें तें कीर्तन जावन आसा. आतां दावीद रायन सूख केली, बेर्शेबा लागीं पाड ताणें काम केलें आनी तिका खोटेपणाक पडोवंक तो कारण जालो, हें घडलें. आनी ताच्या उपरांत नातान प्रवादी येवन ताची सूख दाखोवन दिल्ल्या वेळार ताचे जिविताचेर नदर घालून आपणाचें उणेपण तो वळखता. त्या देखून आतां आमकां कोणी एक सूख दाखोवन दितना दाखोवचें आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूं. म्हज्या जिवितांत खंय सूख आसा तें सारकें करून पळोवंक तो एक अवकाश. आनी तक्षणा दावीद राय ताचे पाताक देवा मुखार वळखता, आपणाचें उणेपण वळखता आनी देवा लागीं तो कितें मागता. काकुल्त म्हजी कर देवा, तुज्या तीर मोगान तुजे ओडू दायळायन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजें पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध तुजे एकल्याच विरोध हांवें पाताळ केलें, जे तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. आतां हांगासर दावीद राय ताच्या जिविताचेर नदर घालता, ताच्या जिवितान खंय सुकला तें वळखून घेता, खालतो जाता आनी देवा कडेन ह्या किर्तना मारिपात विशेश तरान बोगसाणें मागचें हें आमी पळयता मोगाल भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून आमी हेरांक सूख दाखोवन दिवच्या पयलें आमच्याय जिविताचेर आमी नदर घालचें आनी हेर आमच्या जिवितांतलें उणेपण अस्कतकाय दाखोवन दिता आसतना आमी तांकां फाटीं उलोवच्या बदला आमच्याय जिविताचेर नदर घालूंक तो एक अवकाश म्हणलें आमी घेवन आमच्या जिवितांत थोडी बदलावन खंय गरज आसा तें हाडूंक प्रयत्न करचें आमचें तें कर्तव्य मोगाचें. आनी एक दुसरें आमकांय आनी एकलें तें जबाबदारी आसा गुटान ताचें उणेपण दाखोवन दिवन ताका सारकें करून बरो जावं प्रेरण दिवचें तेंय आमचें मिसांव. ताका त्या खातीर आमकां धाडलां, जेजून तेंत केलें. आतां जाके वाकी एक अवकाश दिलो जेजून, ताचें उणेपण कितें ताच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जेजून प्रयत्न केलें आनी त्या मारी ताचें जिवीत बदलालें, ताणें स्विकार केलें न्ही. आनी तसलें बरें मन मोगाचें न्हू. आज आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालतना हेरांतय आमची जबाबदारी आमकां आसा ती पाळोवंक आमी करपा आमी तेचो सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. कीर्तन 90:2 वाक्य 1 आनी 2 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्घ दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा, तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो, सकाळीं तुजो मोग परगट करूंक फावो, रातभर तुजे विश्वासपण गाजोवंक फावो. कित्याक आमचो देव कितलो बरो, आमचो देव कितलो बरो. आमचे थंय इतलो उदार इतलो काकोलतेवंत आमचो देव. आमी ताचे कडेन आयिल्ल्या वेळार आमकां बक्षिता नितळ करता तसलो आमचो देव. आनी तसल्या बोगणांनी तसल्या पातयेंनी ह्या काकुलतीच्या देवा कडेन आमी येवंक जाय. आनी दावीद रायन म्हणल्या परी काकुलत म्हजी कर देवा, तुज्या तीर मोगान तुजे वडू दायळायन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो पुरतो म्हाका धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. आमी एकल्यांनी तेंच त्या सोम्या कडेन मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. सोम्या मुखार आमी आसांव मोगाचें न्हू. सोम्या मुखार आमी आसांव. सोमी आज आमची जबाबदारी पेल्या थंय आमकां उडासा करतना आमचे थंय आमकां जबाबदारी आसा. आमचे जिविती नितळ करून सारकें करूंक जबाबदारी आमकां आसा. आमी मुरयेमाच्या जल्माच्या फेस्ताक लागीं आसांव. तिका मान करता आसतना ती नित्याहुकारी कातावीन काळजाची ती फाताक तिचें थंय नातल्लें कातावीन ती त्या आवयचें फेस्त आमी नितळ करूंक संभ्रमक वेता आसतना आज विशेश तरान आमी त्याचो सोम्या कडेन तिच्या पुता कडेन आमी मागया. दाविदाच्या किर्तना बरी काकूत म्हजी कर देवा, तुज्या तीर मोगान तुज्या वडू दायळेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हणून त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया. आमच्या जिविताक उजवाड दिवचो तो सोमी आमचे मोगार आसा. आमच्या जिविताच्या पांयां आमी समर्पण करया. ताची मजत करपा आमी मागया मोगाचें न्हू.
ಪಾನ್ ಸಂಕು 144 144. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. तुमसे दूर गए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें. तुमसे दूर गए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. दिल में दंड अगर किया है क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता क्षमा करो हमें. दिल में दंड अगर किया है क्षमा करो हमें, हे हमारे प्रेम पिता क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो, तरी कोणी सांगले देव आमचे थंय इतलो काकुलदार, ताचे बक्षाने आमच्या जिविताक निरंतर वाळटा, तो आमकां बक्षिता आनी बक्षिता आनी बक्षिता. आमी एकामेकाक बक्षूंक आसा मोगाचें न्हू. थोड्या दिसा आदीं खंय कडेन म्हाका उडास ना, एका लॉयरा कडेन उलयतना ह्या दिसांनी डिवोर्स केस आनी प्रत्येक जावन कातोलिकांची डिवोर्स केस चड म्हणटाना तो एक उतार म्हणालो, ते आमी म्हणचे मस्त डिवोर्स केस कातोलिकांच्यो मात दुसऱ्या धर्माच्यो ना म्हणून. तो म्हणालो ते सारकें न्ही, सगळ्यांच्यो आसात म्हणालो. पूण एक तो म्हाका म्हणालो ताचे की चड क्रिस्तांवां मदें जाग्या खातीर आस्ती खातीर हें झगडें कुटुंबांत बाबां मदें आनी शेजारां मदें असलें जायतें आसा म्हणालो. असलें जायतें आसा. राग, मोसोर, क्रोध, बोक्साने ना, तांदून लोलचें हें चड म्हणनालो तो दक्षिण. एका लेखान पळोवंक गेल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां कातोलिकांक आमकां क्रिस्तांवांक मिसाचें बलिदान, शर्माव, रितेरो, आराधना, मागणे इतलें आमी मेळटा, इतल्या संगतींनी आमी भाग घेता. पूण ह्यो संगती आमच्या जिवितांत कांय मनी
बदलावन हाडूंक बरेपण हाडूंक म्हजो राग मोसोर द्वेश सांडूंक म्हाका कांय मनी प्रेरण जाल्यात गी म्हजे थंय कांय मनी परिवर्तन हाडूंक सकल्यात गी थोडे बडी आमी मोरता मोसोरी यात्त रागांत मोसोर हागे जिद्द एकुडको जागो इल्ले कॉम्प्रमायज करूंक सोन दिवंक तयार ना तांदूंत कोर्टांत जाल्यार लोळोवंक तयार आसा पूण एकामेका बोगसूंक थोडे बडी आमी तयार ना थोड्या दिसा आदीं एक स्त्री तिचो पती करोडपती ती मस्त आस्त बदीक आसात आनी वो दादलो हार्ट अटॅक जालें घरास्त तिच्या उस्क्यार म्हणल्या बरी सरलो आनी ही स्त्री म्हाका म्हणटा वा मस्त जाणा कडेन तिणें म्हणलें आसा खंय इतलो करोडांनी पयसो आसोनी म्हज्या घोवाचो जीव आसूंक म्हजे वरवीं जावना आस्पत्रेक व्हरूंक समेत फुरसत मेळना इतलें बरो आसून कितें फायदो आनी ताका लागून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो मस्त बडी आमी चिंतिना हे संवसार 4 दिसांचें घर सर्ग शाश्वीत थंयसर आमी वचोंक आसा आनी मस्त बडी ह्या राग मोसोर हागे बक्षिणांतलें जिवीत आमची कुडीची मोतीची भलायकी बिगडायता आमचें जिवीत सत्यानाश करता जाल्यार हें सांडूंक हें सोडूंक आमी तयार ना हें सोडूंक आमी तयार ना हो संवसार शाश्वीत म्हणल्या बरी आमी रावोंक जियोंक आशेता आनी ताका लागून पवित्र पुस्तक आमकां कितें म्हणटा जोसो तुमचो सर्गी स्वभाव दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया तो आमचे थंय इतलो उदार इतलो दयाळ आमकां बक्षिता आमी दयाळ दाखोवंक जाय आमी बगसूंक जाय आमी खालते जावंक जाय आमच्या जिवितांत माथेवास वांजेल अध्याय 18 वा 20 मुहूर्तान वाचलें जाल्यार त्या बक्षिणांतल्या साकराचे वापार त्या दनयान त्या साकराक बक्षिलें ताचें सगळें तें माफ केलें पूण तो भायर गेल्लो आनी एकल्याक बगसूंक तयार नासलो आनी एकल्याक बगसूंक तयार नासलो आमची सगळ्यांची गत मस्त बडी तीत तो आमकां बक्षिजे थाने आमकां बक्षिजे थाने म्हजे पातकां विसराजे थाने म्हाका नितळ करीजे आनी ताचे लागीं येवन आमी रडटा मागता पूण हांव आनी एकल्याक तेंत बॉक्सांनी दिवंक तेंत विसरोवंक आनी एकल्यान दुख येयल्लें आनी एकल्याचे गायी म्हज्या काळजा मनांतले पुसून काडूंक हांव तयार आसा गी मोगाचें न्हू आज आमी कश्टांत एका लेखान त्या खातीर आज आमी मस्त जाणा कश्टोवचे त्या खातीर कित्याक आमच्या काळजा मतीन येंत फारीक पावन राग मोसोर हागे जिद्द हें सोलोवन आसा मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आमी बगसूंक जाय जसो आमचो सर्गी स्वभाव इतलो उदार का कोलतोवन आमचे थंय आमी तित का कोलतो एकामेका दाखोवंक जाय एकामेका दिवंक जाय मोगाचें न्हू आनी तें करीजे जाल्यार आमी ताच्या मोगांत रावच जाय ताच्या लागीं आमी आसा जाय तसो अनुभव आमी जोडी जाय आनी तवळ मात्र हें बॉक्सांनी आमचे तावन हेरांक वाळोवंक साध्य मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू आमचे थंय कितेंय कोणाय कडेन राग मोसोर हागे द्वेश आनी ह्या सकाळ जावन जाल्यार आज सोमयाक समर्पण करया आमकां दुख येयल्या गाय केल्ल्या त्या व्यक्तींक सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचें न्हू थोडे बडी हें कश्टांचें काम सुलाबायचें न्ही हांव समजता पूण आमकां दुख येयल्लें गाय केल्ले कोणी आसात सोमयाच्या पांयां तळ तांकां आमी हाडया मोगाचें न्हू तांकां आमी बक्षया तांच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर सोमया कडेन आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू मागया आमी तांकां कांय वायट अन्याय करूं ना जावंक बरो पूण आमकां तांणी वायट अन्याय केला दुख येयलां गाय केल्यात आमचे तावन बॉक्सांनी वाळाचे सोमयाचे बॉक्सांनी सोमयाची खाकोल आमकां वालता जाल्यार आमचे तावन ती खाकोल बॉक्सांनी हेरांक वाळोवंक आसा मोगाचें न्हू आमी क्रिस्तांवांनी कातोलिकांनी इल्लेशे उदार जावंक आसा संवसारी जिवीत 4 दिसांचें रिते आयिल्ल्या रिते आमी वेतेल्या केदाळा खंय कशें ह्या 3 सवालांक जबाब आमचे लागीं ना बिलकुल ना आनी आमकां कळिती ना केदाळा खंय कशें पूण आमी तयार आसूंक जाय पूण आमी तयार आसूंक जाय त्या देखून त्या सोमयाची खाकोल आमी मागया मोगाच्यान आनी प्रत्येक जावन त्या सोमयाच्या मोगांत रावूंक आज सोमी तितलेंत म्हणटा आमकां
म्हज्या मोगांत तूं जिये बाळा, म्हज्या मोगांत तूं रावताय, तुज्या जिविताचें परिवर्तन जाता, तुज्या जिविताचें बदलावण जाता, तुका एकामेका बोगसूंक करपा वालता. तुका कोणी सांडल्यार हांव सांडिना, तूं म्हज्या सांगात आसाय, हांव तुका सोडिना, म्हज्या मोगान तूं राव, थवल तूं हेरांक बोगसूंक, हेरांक बरें करूंक शकताय. तर आज त्या सुसुमियाच्या मोगान आमी रावूंक आमी प्रयत्न करया, त्या सुमयाची मजत करपा मागया, एकामेका बोगसूंक सकत आमी मागया मोगाचें. आनी आमी गावया गीत एक चरान आमी गावया. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या, तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशव म्हज्या. पान नंबर 109. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. संसार सांडीत तरी, मनीस केंडीत तरी, हांव तुका केदें सांडिसो ना. संसार सांडीत तरी, मनीस केंडीत तरी, हांव तुका केदें सांडिसो ना. नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी, हांव तुका केदें सांडिसो ना. नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी, हांव तुका केदें सांडिसो ना. सर्वेस्पर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो. रडतेल्यांक बसवण दिवचो, सर्गी वाटेन घालोवचो. पर्वस्तान सोडीत तरी, दोंगर सर हालतीत तरी, विश्वासी मोग हो मोसो. केदीस तुका सनसोना, म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. गोपान दिता विशेव म्हज्या. गोपान दिता विशेव म्हज्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 उबे रामी रावया मोगाचनो. तसो सोमी बरो गवळी शेळयां लागीं उलयता, ताचो ताळो शेळयो आयकतात. तर आतां त्या देवाचे उतार आमी आयकूंक आमी नियाळ करूंक वेता.
आमकांच त्या देवाच्या उतराच्या सत्तेक आमी समर्पण करया आनी ते देवाचे उतार आमी गजोवंक नियाळ करूंक स्विकार करूंक जाय असली कृपा आमी जोन घेवया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಪಾವನ ಮಾರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. सा लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिलो अध्याय 46ने वाक्य तावन 56ने वाक्य. थवळ मुरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातय संतोशान उरता, कित्याक आपल्या किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो, कित्याक सत्यवंतान म्हजे बसत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोवाळ दाखयला, आपल्या काळजान ओडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात. पदवेदारांक उंच्या सारतांव ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धरल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ. मोरी सोडूणें 3 म्हयने एलिझाबेथ संगता रावली, उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. हो म्हयनो सप्टेंबराच्या ह्या म्हयन्यांत मोरयेचें बर्थडे आमी आचरण करता आसतना आज आमी वाचल्लें वाचप जावन आसा मोरयेचें स्तुती गायन. मोरयेचें स्तुती गायन आमी वाचता आसतना उडास दवरया मोगाचें न्हू. मोरयेचें सांगातपण म्हाका आनी तुका गरज आसा. मोरयेचें सांगातपण आमकां कित्याक गरज आसा म्हणलें सवाल. जल्मोंच्या हर एका व्यक्तीक एक मिसांव आसा. हर एकलो व्यक्ती म्हाका एक मिसांव दिला, तुमकां एक मिसांव दिला, आनी एकल्याक एक मिसांव दिला. हे मिसांव आमचें पूर्ण करूंक मोरयेचें सांगातपण गरज आसा. जर आमी पळयलें जाल्यार ह्या मोरयेकी एक मिसांव दिल्लें आनी तें मिसांव जावन आसा तिणें जेजू क्रिस्ताक जल्म दिवंक जाय. ताका संबंद जाल्ल्या सर संगतींनी तिणें सांगातपण जेजूक दिवंक जाय. पयत पुस्तकांत
लुसा लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 38 वाक्य म्हणटा, मोर येन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशेन गेलो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें मिसांव संपूर्ण करीचें जाल्यार असलें एक वाक्य गरज आसा म्हाका न्हू. मोरी म्हणटा, सर्वेस्पराची हांव एक केवल साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. मोरी एक नवी नवी ईव म्हणटा, न्यू ईव म्हणून आमी सांगता. कॅटिझम्स ऑफ कॅथलीक चर्चांत 1975 ओल्ड सांगता, मोरी जावन आसा नवी ईव. कित्या खातीर ती नवी ईव? कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्या एवेक ना देवाचें उतार तिणें पाळोवंक ना. देवाच्या उतराक तिणें निग्लेक्ट केलें. स्वरूपान तिका जागवण दिली. स्वरूप म्हणटा तिका उडास हाडटा आनी म्हणटा, सर्वेस्परान तुका कांय खायनाका म्हणलें कांय आसा गी. आनी ती ईव म्हणटा, वय म्हाका ह्या एका रुखाचें फळ कांय नाका म्हणा. आनी कित्या कारण म्हणूनय सांगता. म्हळ्यार स्वरूप समेत देवाचें उतार त्या एवेक उडासाक हाडल्यार ईव कितें चिंता मोगाचें न्हू. स्वरूपान सांगिल्लें तिका सोमा म्हूण बगता. पयत पुस्तक म्हणटा तें रूख सुबीत दिसलो, फळ बरें दिसलें, खावंक योग्य म्हूण दिसलें आनी ती ताका आकर्शीत जाली. आनी त्या खातीर तिच्या चिंतपा प्रमाणे तिका कितें सोमा म्हूण बगलें आनी त्या खातीर तें चिंतप तिणें स्विकार करना. देवाचें उतार मनान घेनासतना तें फळ केलें आनी परिणाम तिणें भोगलो. पूण हांगासर आसा मोरी, देवाचें उतार निजायकी तिका कश्टांत घालता आसलें. कित्याक म्हळ्यार एक वर्सांतल्यान भुरग्याक जल्म दिवचें म्हळ्यार 1500 वेळ तो. भिरांक कळपणाक कश्ट दग्ध येतात म्हूण गुत्त आसल्यार ती देवाचें उतार स्विकार कर म्हणटा, हांव केवल साकर्ण, म्हाका कितें शिक्षा कोणें लोक दिल्यार तोंदरे ना, म्हज्या जिवितांत कितें घडल्यार तोंदरे ना, हांव तें उतार हांव स्विकार करतां. आनी तसल्या एका संदर्भार ही मोरी असलें गीत गायता. आमी वाचलें जावन आसा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. आजंत सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार मोगाचें न्हू. देवाचें उतार, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत विविध रितीनी जावन आसा. थोड्यांक मस्तू कश्ट आसात, थोड्यांक मस्तू कश्ट आसा म्हणून तांकां पयलेंत कळीस जाता. आनी असल्या संदर्भार हांव आनी तूं कितें करता गे म्हणलें सवाल. सामान्य तरान हांव आनी तूं देवाचें उतार पाळचें की थंय हांव त्या कश्टांत हांव न्हू कशें संवसारीक चिंतपांत भायर येवचें म्हणलें हांव आनी तूं पळोवन आसा. सकाळीं आमी असले एका वर्गाक हांव आनी तूं मस्तपुटी असलें चिंतपांत हांव आनी तूं बुडल्या मोगाचें न्हू. आज मोरी म्हाका आनी तुका प्रेरण दिता. सांगूंक जाय खंयच्याय संदर्भार हांव जावन आसा सर्वेस्पराचो साकोर. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणलें बोगाप म्हाका आसूंक जाय. मस्तपुटी मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत कित्याक कश्ट येतात, कित्याक आमकां बरो वेव्हार जायना, कित्याक आमकां पिडा आणकी गूण जायना, एका फाटल्यान एक पिडा येवन आसा, कित्याक
सोलवून म्हाका तुका लाभता कित्याक आमकां चिंतले की काम जातासतना म्हणलें मुस्तपोटी म्हाका तुका गोंदळ येता. असलेच कश्ट मोरयेकी तिच्या जिवितांत भोगुल्ले मोगाचे न्हू. आमी पळोवं जाल्यार मोरयेक गुरुवार आसतना त्या दाळा गलिलिया तावन तिका बेतलेमाक वचचें पडलें कित्याक तांची खानिश्मरी काडची आसली. त्या बुरुल्ल्या गुरुवारीक म्हाका कित्याक अशें जाता म्हणून तिणें फाटीं सरोंक ना. ह्या जेजू जल्माल्या उपरांत ताणीं इजिप्ताक फळाफळ घेवंक आसली आनी थंयसरी तिणें कित्याक हे देशा भुरग्याक काडून हांवें कशें धांवचें म्हणलें तिणें चिंतूंक ना. आज म्हाका आनी तुका हेंच भोगून आसा. कितलें केल्यार म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्ट भायर येवंक सादसना. कितलें केल्यार माथ्याक ओडल्यार पांयाक सर कित्याक म्हजी ओल कित्याक म्हजें जिवितांत आदाय पावना म्हणलें सवालां उब जातात मोगाचें न्हू. भुरगो जेजू देवळांत आसून तो सवालां करनासलो. 12 वर्सांचो भुरगो जेरुसलेमाक गेल्लो. फाटी येत आसतना थंयसर रावलो आनी मोरी आनी झुजे सोदून वेतात आनी तांकां आख्रेक मेळटा आसतना ही म्हणटात कित्या खातीर तूं आमकां सोडून रावलय पुता कितलें आमी कळवळ्ळ्या. आनी थंय जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेण आसल्यात गी. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालें ना. जेजू देवाच्या उतरा विशीं म्हत्व दिवन जियेत आसतना मोरयेक तें कितें सांगता म्हणलें तें तो कळना. झुजेकी कळोना. म्हाकाय तुकाय कळटेसना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कित्याक असलें पुरो जावन आसा म्हणलें म्हाका आनी तुका कळटेसना मोगाचें न्हू. देवाचें उतार जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हत्वाचें. हें मोरयेन म्हाका आनी तुका शिकयल्लें एक लिसांव जावन आसा. आमी पळयलें जाल्यार पयल्यांच्या त्या बुकांत आमी पळयता पयल्या अध्यायांत सुरवेल्या हातूं जेनेसीस बुकांत आमी पळयता पृथ्वी निराकार जावन आशिल्ली ताका आकार नाशिल्लें आनी सर्वेस्पराचें उतार थंयसर त्या पृथ्वेक एक आकार दिता एक शेप दिता. म्हज्या तुजें जिवीती मस्तपुटी निराकार जावन आसा. आज म्हाका आनी तुका जिवितांत एक शेप एज जाल्यार एक सोबाय या एक अर्थ एज जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची गरज आसा. सांजू आमी म्हणटा पयल्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तकांत थंय तशेंच आमी पळयता. पळयत पुस्तकांत तो म्हणटा सांजू आमी वेळा काळा पुर्वी पयलो अध्याय पयलें वाक्य वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो शब्द देवा सवे आशिल्लो शब्द देव जावन आशिल्लो वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवे आशिल्लो सर वस्तू ताजे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचिल्ली खंयचीय वस्तू ताचे विणे जाल्ली ना. हें जावन आसा पयल्यान पयलें मोरये विशींत. मोरयेचें बर्थडे आमी आचरण करता आसतना उडास दवरूंक जाय. देवाच्या उतरा विणे जिवीत ना. देवाच्या उतरा विणे आमकां एक ह्या जिवितांत आमचें मिसांव आमकां कंप्लीट करूंक जायना. देवाच्या उतार पाळिल्ल्या शिवाय देवाच्या उतराक म्हत्व दिल्ल्या शिवाय आमी एक शेप जाता. दुसरी संगत हांवां थंय उडास दवरूंक जाय. मोरयेचें सांगातपण म्हाका आनी तुका कित्याक गरज आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता सोल्ल्या पेट आशिल्ली. सोल्ल्या पेट म्हळ्यार देवाचें उतराचो सोल्लो देवान कितें केल्लो तो सोल्लो देवाच्या उतार आशिल्लें त्या पेटयेन दवरून आशिल्लें आनी त्या सोल्ल्या पेटेक भारी एक म्हत्व आशिल्लें. मोरयेकी देवाचें उतार पयलें तिणें काळजांत स्विकार केल्लें उपरांत ज्या गर्भांत तिणें
तें देवाचें उतार बरयल्लें. मात्र तिच्या सगळ्या जिवितांत देवाच्या उतरां सांगाता ती जियेली. देवाच्या उतरां सांगाता ती जियेली. आमी पळयलें जाल्यार 6 लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 28 वाक्यांत आमी पळयता सोमिया जेजूक थंयसर म्हणटा, थंयसर आमी वाचता मोगाच्यान पळयत पुस्तक म्हणटा, नामान देवाच्या कृपेन बरयल्लें सोमी तुजे सांगाता आसा, सर्वेस्पोर देव मोरये सांगाता आसा. आनी ह्या सोल्ल्या पेटे विशयान सांगचें जाल्यार सोल्ल्या पेट पोरण्या सोल्ल्यान कशें ती एक म्हत्वाचें जावन जैताचें मुकुट तांणी जोडलें. आज कित्याक सांगता म्हळ्यार मोरी आमच्या सांगात आसल्यार कशें जैताचें मुकुट आमी जोडटा म्हणच्याक हांव पोरण्या सोल्ल्याचें तें ह्या सोल्ल्याचें आर्का विशयंत, ह्या सोल्ल्या पेटे विशयंत हांव तुमचे लागीं उलोवन आसा मोगाच्यान. पोरण्या सोल्ल्याच्या विशयंत त्या आर्क ह्या सोल्ल्या पेटे विशयंत निर्गमन पुस्तकांत 25व्या अध्यायान 26वें वाक्य म्हणटा, हांव तुका दितलें तें सोल्ल्या शासन तुवें त्या पेटे भितर दवरूंक जाय. आनी ही पेट, ही सोल्ल्या पेट, देवाचें उतार आसचें सोल्ल्या पेट त्या मोयजेक मुस्तुपुटी जैतेवंत करूंक शकलें. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 40व्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा जमत येता म्हणजे निवास उबो कर, ताजे भितर सोल्ल्या शासनाचें पेट दवर आनी तिजे मुखार पडदो घाल. आनी मोतनाकें वाक्य म्हणटा, तेन्ना एका कुपान जमत तेंपो दंपलो आनी सर्वेस्परची महिमा निवासान भरली. जमत तंबा भितर उसरूंक मोयजेक जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. खंयसर ती सोल्ल्या पेट आशिल्ली, थंयसर पवित्र देवाची महिमा या थंयसर सर्वेस्पराची महिमा थंयसर भितर रिगता. आनी पवित्र पुस्तक तें मुखलें वाक्य म्हणटा, कित्याक एक कूप ताचेर रावतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान बरोवन आसतलेली. मोरयेचेरी तेंच खूब आयिल्लें आमी पळयता. 6 लोकाच्या पयल्या अध्यायांत 38वें वाक्यान आमी पळयता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, थंयसर उल्लेख करना तेन्ना थंयसर कशें तें अशें घडचें म्हणून इसारता आसतना तो बडवो म्हणटा, देवान तिका जाप दिली, पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. वय मोगाचें न्हू, ह्या मोरयेचेर पवित्रत्वाची सक्तेन सावळी घाल्ली आनी त्या देखून ती सावळी घाल्ली मोरी एक बळादीक व्यक्ती जावन आसली. आनी हेच प्रमाणे ह्या सोल्ल्या पेटेचेरी देवाची महिमा सावळी घाल्ल्या वेळार, देवाची महिमा थंयसर देवून आयिल्ल्या वेळार, सर्वेस्परचें खूब ताचेर रावल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा, थंय सर्वेस्पराची महिमा बरोवन आसतली. आनी जेन्ना खूब निवासांतल्यान वयर सरतलें तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पयण सुरू करतलीं. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोरयेचें सांगातपण मस्त गरजेचें. ज्यो आमी मोरी खंयसर मुखार वेता ती आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमचें पयणी जिविताचें पयण सुगम जाता मोगाच्यान. आमी पळयता जोशुआच्या जिवितांत हेंच सोल्ल्या पेटी मस्त जैतेवंत करूंक लागली. घरा वचून तुमी वाचयत 3ऱ्या अध्यायांत 14वें 16वें वाक्य म्हणटा, थंयसर एक जोर्दान न्हंय उतरोंक आशिल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा, त्या सोल्ल्या पेट घेवन ह्या जाग वयत आसतना तक्षण तें उदक रावलें. 2 वंटे जावन हांकां इस्रायलाच्या लोकांक वचोंक सोडलें. पवित्र पुस्तकांत भारी बरेंकन बरयलां. वेळाच्या अभावान तें विवर्सीत आसना, घरा वचून तुमी वाचयत. त्याच प्रमाणे जेरिको कोटें कशें तें पडलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जोशुआच्या 6व्या अध्यायांत 4वें वाक्य आनी 11वें वाक्य वाचलें जाल्यार ती सोल्ल्या पेट काणगोन सगळें रावंड मारूंक आशिल्लें. आनी त्या सोल्ल्या पेटीच्या बळान एक रावंड मारन, केवल एक गुणावन मारन थंयसर मोगाचें तें थेद व्हडलें फागोर समेत पडलें.
दाविदाच्या जिवनांत ती इस्स सोल्ल्या पेट मात कार्यां करूंक पावता. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य थंयसर आमी पळयता. दावीद आपणा समें असल्या सगळ्या लोकां समें देवाची सोल्ल्या पेट आडोवंक जुदाच्या बालाक गेलो. केरुबांचेर बसलेल्या दळबराचो सर्वेस्पर म्हणलें नांव त्या सोल्ल्या पेटेक आसलें. आनी ती व्हरता आसतना काल जाता म्हळ्यार एकलो थंय सापडूंक येता आनी तो ती पेट आसतना धरूंक येता आनी तक्षण तो व्यक्ती मरता. आनी त्या वेळार दावीद भियेता की बाबा म्हाका नाका, हें बारी डेंजर कोणा येयल्यार कोण ना म्हणून आखरे तो कितें करता म्हळ्यार आमी पळयता 9व्या वाक्यान थंयसर पळयता सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट हांवें कशी व्हरची म्हणून दावीद कितें करता थंयच ताणें ती गाताच्या ओबेद एदोमाच्या घरा व्हरून दवरता. आनी थंयसर कितें पळयता 3 म्हयने थंय दवरता आसतना कोणाच्या घरा दवरले पळय तो व्यक्ती भयंकर अभिवृद्धी जाता. ताच्या जिवितांत मस्त बरेंपण जाता. 11वें तावन वाक्य अशें म्हणटा सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट गाताच्या ओबेद एदोमाच्या घरात 3 म्हयने आसली आनी सर्वेस्परान ओबेद एदोमाचेर आनी ताच्या सगळ्या घराण्याचेर आशिर्वाद घालो. देवाच्या सोल्ल्या पेटेक लागून सर्वेस्परान ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी त्याच्या सगळ्या संपत्तीचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्ल्या पेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शहराक हाडली. आज आमी पळयता मुस्तुपोटी मोरयेक आमी मान दिल्ल्या वेळार मोरयेक आमच्या घरांनी दवरल्या वेळार एक ग्रोट्टो केल्ल्या वेळार मुस्त जाणां मुस्त बरेंपण जालां. फाटल्या दिसांनी हांवें हरिहरा गेल्लो आनी थंयसर थंय सांगलें ती एक ब्राह्मणाच्यांक ही मुर्ती मेळिल्ली आनी ब्राह्मणाच्यान केदाळा त्या मुर्तीक केल्ल्या वेळार ताका त्या मोरयेचें इमाज मेळ्ळी. ताका म्हत्व दिलो, ताची पिडा पुरा गूण जाली. केदाळ ताका म्हत्व दिवना भुरग्यांनी खेळोंक पुरा धरलें, तांकां पुरो समस्या सुरू जाले. अकरेक ती खंय म्हणी मान दिवच्या खातीर हाडटात आनी ते हरिहरा स्थापन करतील. व्हडले विशयार आसा, सांगूंक वेळ ना, तुमी ताच्या विशयान स्टडी करात. पूण आज थंयसर मोरयेक केदाळ थंय स्थानमान दिलें गी हरिहरांत जायतितल्या लोकांक बरेंपण जावन आसा. कित्या खातीर तिका स्थानमान दिलें, तिका स्थानमान दिलें मोगाच्यान. आज म्हाका आनी तुका मोरी इंस म्हणटा जर तर एक मनशांनी हातान केल्लो तो एक सोल्ल्या पेटेक तितलें म्हत्व आसा जाल्यार त्या मोरयेक कितलो म्हत्व आसा नाका. त्या मोरये थंय पवित्र आत्म्याची सावळी आशिल्ली. सर्वेस्पर देव तिजे सवें आसा म्हणून गाब्रिएल बडवो म्हणटा, नामान म्हूण तो म्हणटा. आनी असली मोरयेक आपल्या गर्भांत तिच्या मुखांत जल्म घेतिल्ल्या त्या जेजू तिच्या पोटांत आसलो, त्या देवाचें उतार आसलें, उपरांत ती तिच्या सांगात आसली. आनी असली मोरी जर तर म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत आसल्यार कसली अजापां जावची ना मोगाच्यान. आमी पळयता उगडापण ग्रंथांत 11व्या अध्यायान 19वें वाक्य थंयसर आमी पळयता तेन्ना सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आशिल्ली दिश्टी पडली. ह्या उगडापणा वेळार जुवांव कितें करता, सोल्ल्याची पेट ताका दिसता आनी तक्षण कितें जाता. थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा थवळ जग लावणें धांवणी गाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भुंयकंपणी जाली आनी खरें असो पावस वतलो. तेदवा अंतरळी एक व्हड कोणान दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट मोगाच्यान. तक्षण केदाळा ही सोल्ल्या पेट थंयसर दिश्टीक पडली. तक्षण अजापां थंयसर जावंक सुरू जाली आनी तक्षण थंयसर मोरी दिश्टीक पडटा. आनी कितें म्हणटा पळयत पुस्तक, ती सूर्यो न्हेसलेली, पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. 12वा अध्याय म्हणटा तिणें त्या सोरोप थाळा येता आनी त्या सर्पाक सलवयतात. त्या महासर्पाक थंयसर पळयत पुस्तकांत आमी वाशा घरा वचून सलवयतात. आजुनूय आमी पळयता इमॅक्युलेट कन्सेप्शन थंयसर त्या ताज्या इमाजे सकयल मोरी वयर आसता, पांय सकयल ते एक सर्पाक चेंसिल्लें थंयसर आमी तेज्या इमाजे सकयल आमी पळयता. वय मोगाचें हें जावन आसा मोरयेचें सांगातपण आमकां म्हत्वाचें आनी समस्या परिहार करचें आनी जैत दिवचें एक संकेत जावन आसा. तिसरें हांव मोठ्यान सांगूंक आशेता मोगाच्यान वेळाच्या अभावान, मोरी आमच्या जिवितांत
आमच्या घरांत सदांच ती आसूंक जाय. खाना शहराक तिका आपयल्या वेळार, खाना शहराच्या लग्न मटवाक तिका आपयल्या वेळार थंयसर वायन उणें पडयलें. सगळ्यांक आमकां उत्ता सांजोवाच्या दुसऱ्या अध्यायांत वायन उणें पडल्या वेळार थंय कोणी येवन तिचे कडेन सांगलें ना. तिस्स पळयता आनी जेजूक सांगता तर म्हज्या आनी तुज्या घरा आपयल्यार, म्हज्या आनी तुज्या घरा एका मान दिवंक आमी सुरू केलो जाल्यार तिस्स म्हज्या आनी तुज्या घरान कितें उणेंपण आसा ती जेजूक सांगता. आनी जेजू कितें म्हणटा ती उतरां म्हाका मस्त एक म्हत्वाची म्हणून बघता. जेजू म्हणटा, जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. आमच्या जिवितांत ही आसूंक पुरो. जेजू प्रकार आतां एकल्याक 20 वर्सां जाल्यात म्हणून व्हडलें आतां आनी 10 वर्सां उपरांत हांव ह्या जिविताच्या मनशाच्या जिवितांत हांव बदलावण करता म्हणूंक पुरो. पूण मोरयेन सांगल्यार तक्षण जेजू करता. त्या मनशाच्या जिवितांत ते एक बरेंपण जावन सो वेळ येवना जावंक पुरो. तरी पूण जर तर मोरी मागीर सांगात, जेजू म्हणटा करता त्या जिवितांत ताजें कितें उणेंपण आसा, ताज्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा, सगळें तो निवरावंक शकता. आमची खंत बेजारी आशिल्ली संतोशान बदलूंक मोरी शकता. त्या लग्ना मटवांत कितें उणेंपण आशिल्लें, कितें खंत बेजारी आसली, सगळें तिणें बदल्लें. कित्याक तिका इनवायट आशिल्लें. आज आमी पळय जाय, आमच्या घरांनी तिका आमी इनवायट केलां गी, आमच्या कुटुंबांनी तिका इनवायट केलां गी. म्हज्या जिवितांत हांवें तिका आव्हान दिलां गे म्हणलें उडास दवरया मोगाच्या न्हू. जर तर तिका आव्हान दिलां जाल्यार ती आमच्या घरा आसतली. आनी आमच्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा सगळें ती निवारतली. ती जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरवसो जावन हर एक आमचे समस्ये आमकां ती परिहार करतली मोगाच्या न्हू. मस्तपटीन सवाल जाता. मोरये कित्याक आमी मान दिसे म्हणलें थोडे आमकां सवालां करतात. म्हजे मोटव्यान हाका जाप इतलेच वेळाच्या भोवन हांव मोटव्यान दिता. लुकाच्या पयल्या अध्याय 42वें वाक्य मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत ह्या प्रमाणे बारी अर्थबरीत करून सांगता. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार मोरयेक वडात इलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडा तळ्यान म्हणाली, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ म्हज्या सुमयेच्या मातयेन म्हजे बेटे घेवचें हें भाग खंयतोन म्हाका फोव जालें. एलिझाबेथन ज्या स्वंत कुशीन सांगलें न्ही, एलिझाबेथन पवित्र आत्म्याच्या द्वारेन तें सांगलें. आनी पवित्र आत्मो एलिझाबेथ मुखार सांगयता, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सुमयाच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग म्हाका खंयतोन आयलें. ती माय लॉर्ड, यू आर द मदर ऑफ माय लॉर्ड म्हणटा. सदैव ती व्यक्ती म्हणून, स्त्रियां भितर ती सदैव म्हणून पवित्रत्म्याद्वारे सांगता मोगाचें न्हू. रोमाकारांच्या 8व्या अध्यायान 33वें वाक्य म्हणटा, देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण, थंय नितीवन म्हणून देवच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांव करूंक कोणाक जाता. जर तर पवित्रत्मो थंय येवन नामान मोरये देव तुजे सवें आसा म्हणटा तर, जर तर एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन ती सांगता सदैव स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ आनी सोम्याची माथा म्हणटा जाल्यार हांव आनी तूं कोण मोगाचें न्हू. देवान तिका विंसलां जाल्यार तिजे विरोध फिर्याद करूंक, तिजे विशयंत कमेंट करूंक हांव आनी तूं कोण गे म्हणलें. एक सिंपल सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार. हांवें सांगचें न्ही, पळयत पुस्तक सांगता देवान विंसलां तर हांव आनी तूं कोण ताका सवाल करूंक. तितलेंच न्ही, सामातेवाच्या 7व्या अध्यायांत 17वें वाक्य म्हणटा, बरें तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. जेजू दैवीक सैमाचो कशें जालें, दैवीक सैमाच्याक एक फळ दिलां जाल्यार मोरयेन ती दैवीक सैमाची जावन आसल्यार मात्र दैवीक सैमाचें फळ दिवंक साध्य, ना जाल्यार तें फळ दिवंक जायना मोगाचें न्हू. लुकाच्या 2ऱ्या अध्यायान 51वें वाक्य मस्त अर्थभरीत तें जावन आसा. तें उतार सांगता, उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेत फाटी येयलो, तांकां तो खाल जावन जियेलो. मोगाचें न्हू, जेजू तूं जर तर मोरयेक खाल जावन जियेलो जाल्यार हांवें आनी तुवें कित्याक मोरयेक खाल जावन जियोंक नजो.
सवालां कसलीं आसूंक पुरो. इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. मोरयेक देवान विसरलें. मोरये खंयसर आसा थंयसर सगळ्यांनी बरेंपण जालें. मोरये मुखांत्र अजापां जातात, आजुनूय अजापां जातात, जायतीं अजापां जातात. तर ह्या मोरयेच्या बर्थडे दिसा सगळां आमी सांगाता मेळून उल्हास कर म्हणया. ह्याच वेळार मोरयेक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समुदायाक आमी तिका स्वागत करया. ती आमच्या सांगाता राव माये. तूं जावन अशें विशिश्ट व्यक्ती म्हणून सांगून तिका मान आनी गौरव दिलें जाल्यार, ती आमचे सवय आसलें जाल्यार आमचे समस्ये सगळ्यांचे पर्याय जाताले. मात्र न्ही, ती आमची आवय जावन आमकां गरज आसलें हर एक दिवंक शकतली. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our heart, our mind and our soul. Let us bring all our strength unto the Lord. Maybe some of you trust in the wisdom of this world. Some of you trust in your connections, your relationships with the people. Maybe some of you trust in wealth and power. Maybe some of you trust in natural instincts and talents. Let us bring all these things unto the feet of Jesus. Let us pray to Jesus that He may take over all our situations. Let us surrender to Jesus. May by His mighty hand, may it transform us. Lord, we surrender ourselves unto you. Lord, we acknowledge your grace in our lives. Help us to forgive others. Help us to be a blessed human being. Lord Jesus, help us to accept Mother Mary in our life mightily so that we can be a blessing to many individuals. Lord, you have done miracles through Mother Mary and through forgiveness in the lives of millions of people. Today I pray that as we bring our hearts unto you, bless and forgive all our sins. Jesus, we surrender our hearts unto you. Jesus, we surrender our lives unto you, broken as it is. Mother Mary, you have done miracles in all corners of this world. Miracles of healing, miracles of deliverance, miracles of changing people's lives. Many unbelievers have believed through your precious name. Many unbelievers and Christians who did not believe in the Lord have converted by your grace and by your power. And when you have touched their lives, they have changed completely. We come before you right now, mightily shower your blessings. As we sing and worship you, change our hearts and bless us. Help us to be in union with you. Amen. उभी राहूया. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಸಂಗತಮಣಿಯ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you. We praise you. We praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hare God, Jesus, glad to God, Jesus, my mouth, God, Jesus, study to God, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is showing divine peace entering the lives of individuals. Someone who is hurt a lot. Today, the Lord is telling, come with your hurt unto me. Do not be troubled by the world, but be transformed by my love. Jesus is showing today that He is going to bless individuals wherever you are, regardless of your circumstances around you. Be calm in the presence of the Lord. Be still and know that I am your Lord. And when you are still and you know that I am your God, everything will work for you. When you are troubled, like how Peter walked on the water and was troubled, you will sink. But when you look at me and you walk, the Lord will be with you and guard you. Jesus, we pray right now, may your fire come upon all the individuals gathered here. May your fire of clarity, may your fire of wisdom, may your fire that burns away every negativity in their life, every nature which needs to be transformed, may your fire come in their life mightily. Mother Mary, we pray that you may intercede for all the individuals here. We surrender all the sick unto you. We surrender all the people who are troubled. We surrender all the individuals who are constantly losing, either because of their decisions or because of the circumstances that they are in. Jesus, may your mighty touch come in your life. Jesus, may your grace come in their life. Jesus, we pray right now a prayer of transformation upon their life, on all the situations, on all the circumstances which are impossible to the eyes of man. May your divine love come upon their life. Lord, as we pray in tongues, may supernatural things and miracles take place in the lives of people.
Harabashiri Hallelujah, 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 Jesus' name. hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us all recite one Hail Mary. Naman Burye, Kurpen burlei samituji sangata Sri आम्ही तर तू सुदेव आणि सदैवी फॉल्ट योग कुसिचे जीसो भाग्यवंती मर्यादा वाचमाये आम्हा उभ्यांगात विनंतीकर आता आणि आमच्या मोचगळी आमेन. सर आमी दिमी या मगच्छनो सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता हे कुटाम हे वरास कुटुंबाचे वरास त्या देखून परत मोती साहेबांचे फेस्ती कुटुंबाचे फेस्त त्या देखून आमच्या कुटुंबासो आमी मोती उडासा काडया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यासो मोती उडासा काडया गांवांत आसली परगांवांत आसली आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यासो उडासा काडया आमची भुरगीं बाळां आमची युवजनां आमची मलगडी प्रायवंतां पिडेस भावनांसो उडास काडया आनी तशेंच प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्लीं कित्याक आज आमची कुटुंबां आसा जाल्यार आमची मालगडी आमची कुटुंबाची सांदो आमची कुटुंबांनी बांदून हाडल्ली आमकां भावार्थाचें देणें आमच्या कुटुंबां बरेंपण दिल्लें तांणी आनी आज विशेश तरान ह्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या भावनांचोय उडास काडया तांचे सांगात आमच्या कुटुंबाचो एकवट आमी बगया आनी तसो सोमी ती सर्गार हजार आसात थंय तावन आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादां धाडून दित सोमया कडेन मागून कित्याक सोमयाक ती लागीं आसात आनी त्या देखून आमचे सगळे कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळा ह्या घडी हाडया समर्पण करया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान मागया मोरयेच्या जल्माचें फेस्त आमच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वादांचे फेस्त जावं दी आशिर्वादांचो शिवर आमच्या कुटुंबान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी विशेष तरान आमच्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करून आमी मागया आमच्या कुटुंबांतलें उणेंपण आमच्या कुटुंबान कितें पिड्या शिडा आसा सगळीं सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया सोमी गूण करून दी ताची सकत गूण करची वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया आमच्या DSC खातीर आमी मागया आमचे गोवळी बाप इज्रायला गेल्यात थंयसर आमच्या मंगळूर घरांक मेळोंक तांचे सांगाता थंयसर थोडो वेळ करसूंक मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या सोमयाचो स्पर्श दिवंक आमचो गोवळी शेळयांक सोदून गेला थंयसर त्या जाग्यार आमच्या गोवळी बापाचें मिसांव थंयसर यशस्वी बरी जावन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया आमच्या DSCच्या सकळी ह्या जागां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर भवार्थी लोकां खातीर आमी मागया मोगाच्यान सगळ्यां खातीर आमी मागया पोर सप्टेंबराची 5 तारीख शिक्षकीचो दिवस आज आमी परत सकड शिक्षकीचो मोती उडासा घडया आमच्या जिवितान विशेष तरान प्रभाव घाल्ली कोणी शिक्षकी आसा तांचो उडासा घडया ती नान जाल्यार तांच्या आत्म्या शांती मागया ती आसा जाल्यार तांचे खातीर आमी एक घडी मागया सकड शिक्षकी खातीर आमी मागया मोगाच्यान आमचे मदें हांगा कोणी टिचर आसा जाल्यार विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया आमची सिस्टरां आसात मालगडी ती शिक्षकी जावन सेवा दिल्ली जावंक बरो तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाच्यान तशेंच आमचो मंगळूर DSCक मुखेलपण गेल्लो आमचो आदलो बिस्प देवादीन बाजेल सोजो तसो आमी पोर सप्टेंबर 5 तारखेर देवादीन दिल्लो उडास काडलो तो दीस तांचोय आज आमी परत उडास काडया तांच्या आत्म्या शांती मागया तांकां देवान आमच्या DSCक दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दितना तांच्या आत्म्या शांती मागया तांच्या मुखेलपणा खाली DSC बांदून हाडली आणकी मुखार वचून दी बळवून जावन दी आनी आमचे देवादीन बिस्प त्या सोमया कडेन मागून आशिर्वादा आमचे DSC धाडून दी म्हणून आमी तांचो उडास काडया तांच्या आत्म्याची शांती आमी मागया मोगाच्यान आनी कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक तुमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया प्रत्येक जावन सप्टेंबराची 5 तारखेक कोलकाताची सांत तेरेजा मादा तेरेजाचोय आमी उडास काडलो आनी त्या देखून आज तिचे मुखांतरी आज सांतीपणाचो कुरव तिका लाभला तेच्या जिवितान ल्हान ल्हान संगती त्यो मोगान गेल्ली आमकां प्रेरण दिता जाली
त्या ठिकाणी सुमियाच्या सांगातात या आमच्या गती विनंती करून म्हण ती सई उडास का तिच्या मुखांतरी आज आम्ही विशेष तरान मागया कोणे आमच्या लागी मागोंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांचो हर एकल्या समती उडास सगळ्या हर एकल्याचे सुमेची बेसांवां आशिर्वादां वाळून दी आमच्या सगळ्या संवसाराचेर आमच्या देशाचेर प्रत्येक जण मणिपुरांत शांती राज जावन दी म्हणून मागया येवच्या वर्सा आमच्या देशांत एलिसांव जावंक आसा बरें मुख एली उदेव नेवच्या खातीर ह्या एलिसांवान लोकांनी सगळ्यांनी तयार आयकन हर एकल्यानी मतदान करच्याक तांकां उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया मगाच्या विशेष तरान आमी मागया या दिसांनी आमची हिंदू भावा भयणी तांचे फेस्तां आचरण करतात आमच्या मंगळूर समाजांतल्या या सकड हिंदू भाव भयणी खातीर आमी मागया तांची फेस्तां तांकां आशिर्वादान भरलेलीं जावं दी बेसांवांनी भरलेलीं जावं दी आनी ही फेस्तां आचरण करतना शांती समाधानान आचरण करूंक सुमी तांकां उजवाड दिवं दी मती उजवाड दिवं दी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया तांच्या कुटुंबां खातीर आमी विशेष तरान मागया मगचन आणि त्या सुमयाचे आशीर्वाद जोडून ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंता सष्टांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदाया solvorice ascătvisia bavartaci mortivia săsima tăsifuta ullasani stutisa podvi mahima sasna sasna सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासामी नावार्था आमेन प्रार्थुया देवा विची साक्रामेंत काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून स्वभाव सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां आदार फवखन जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन